सो किरणा रावल्या आमी म्हटलं सो गिफ्ट हाडून दिला. हेवी आसा आनीकूय आसा, हुडी आसा एक. हॅपी न्यू इयर. सो हे गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो सकाळची न्हय 11 कितें तरी जाल्ली आसा आनी त्याच बरोबर अशा तरेन आयचो व्हिडिओ हांव स्टार्ट करता. मातसो असो लेट जालो म्हाका आनी तेच्या भायर म्हणटा तशें हॅप्पी न्यू इयर तुमकां सगळ्यांक. आयज आसा न्यू इयर म्हटल्यार 1 जानेवारी. सो काल सेलिब्रेट बीन केलें की ना तुमी? 31 एन्जॉय बीन केलें की ना? सो एक्चुअली आमी तर एन्जॉय करूंक ना 31 काय अशें पार्टी बीन तशें कांय करूंकूच ना. सो आयज आसा 1 तारीख म्हणटा तशें 2026 स्टार्ट जालें आनी काल 2025 म्हणटा तशें बरे तरेन एंड जालें म्हणटा तशें. आनी भरपूरशे रिल्स बीन पळोवपाक मेळटा की बागा सायड बीन इतली काल गर्दी पडलेली, भरपूर सामकी. अशें म्हटल्यार सामकी गर्दी की जागा सुद्दां ना पांय दवरपाक. अशें सद्या बीच लायन म्हणटा तशें गोंयान फूल आसा सामकें. सो आमचो बीन कांय प्लॅनिंग जावंक ना, तर काल वचोकूच ना आमी. बट आयज प्लॅनिंग आसा म्हाजो मातसो देवळान वचून येतालें म्हणून, गणपतीच्या देवळान. म्हटल्यार वर्साची सुरवात बरे तरेन स्टार्ट करया म्हटल्यार मातशें देवळान बीन वचून येवया. आनी हरशीं हांव चडशें गणपतीच्या देवळान बीन वयता. म्हटल्यार म्हाजो यूट्यूब चॅनल सुद्दां हांव रेडिये गेल्लें जेन्ना फर्स्ट ब्लॉग येयल्लो तेन्ना. सो अशा तरेन आनी हांगसरूच आमच्या हांगसर म्हणटा तशें देवूळ आसा गणपतीचें. सो म्हटल्यार पळोवया, वचून येवया. सद्या तर म्हणटा तशी 11 जाल्ली आसा. आतां केन्ना वयतले कोण जाणा, कारण टंपर जाय दिल्ली. आनी तेच्या भायर हांगसर न्हय किचनान म्हाजें काम चालू आसा. सो म्हटल्यार किचनांतलें काम करून घेतालें आनी तेच्या मागीर फ्रेश जातलें आनी मागीर देवळान बीन वचून येतालें. अशें म्हजें प्लॅनिंग आसलें. सो पळोवया. सद्या आयज करप चालू आसा पुलाव आनी शोले करता मम्मी. शोले हांव करता, पुलाव मम्मी करतली. आनी शेतान सद्या न्हय शेंगदाणो बीन घालप चालू आसा. ते मशिनाचो आवाज येता सामको. सो सद्या गॅशीचेर न्हय हांव कांदो फ्राय करता. म्हटल्यार कांदो टमाट शोलेचे हे चालू आसा. सो शोलेची रेसिपी तुमच्या बरोबर हांव शेअर करतलें. मातशीशी वेगळी अशी आयज हांव करपाची आसा. सो चला तर फटाफट किचनान या, कारण किचनान म्हजी गॅस चालू आसा. आनी तेच्या भायर म्हणटा तशें सगळ्यान पयलीं मम्मीक म्हटलें हांव करून घेता किचनांतलें म्हाजें जें कितें काम आसा तें. तेच्या मागीर म्हटलें तूं पुलाव बीन करून घे, कारण म्हाजें जर बेगिना जालें जाल्यार म्हाका देवळान वचूंकूय बरें जातलें न्हय, तेका लागून. सो अशें आसा. आनी न्यू इयर म्हटल्यार कांय अशें फरक पडोंक ना म्हाका. हे पळय कटींग बीन करून दवरला हांवें सारकें. सो फरक कांय पडोंक ना, कारण ना सदां सारकें लेट उठलें, लेट सकाळ जाली, न्यू इयर आसा पूण सदां सारकें उठलें बी, चाव पिली, तेका लागून मातसो असो लेट जालो. थंड इतली पडटा की कितें सांगू तुमकां. आमच्या हांगसर थंडी भरपूर पडटा. सो हांगसर कांदो बीन फ्राय करप चालू आसा. तेच्या उपरांत शोले आतां करपाक जायना. सो मम्मीन राती हे पळयात शोले बीन हे करून घेतलेले. आनी हांवें एक ट्रायपॉड न्हय बरो ऑर्डर केला. इतलो बरो आसा ना, तेतूनच सद्या हांव शूट करता सद्या. सो बरो आसा, एंगल बीन बरे तरेन करता. सो हे पळयात. सो दाखयता तुमकां शोले हांव कशें करपाचें आहा तें. आनी तेच्या भायर हांवें न्हय अशी एक पोटली बांदून घेतल्या, दाखयता तुमकां. ही पळयात. ही पोटली आतां कित्याक यूज जातली ती सांगता मागीर तुमकां, कारण शोले करतना ही पोटली हांव यूज करपाचें आसा. सो मातशेशे वेगळे अशे शोले करतले. सो चला तर सगळ्यान पयलीं तुमी रेसिपी पळोवन घेया, तेच्या मागीर हांव फ्रेश बीन जाता आनी वचपाची तयारी करता. सो गायज हे पळयात, हांगसर हांवें न्हय काबुली चणे घेतलेले आसा आनी प्रॉपर न्हय 1.5 कप हांवें हे काबुली चणे घेतलेले आसा. त्याच बरोबर ते न्हय रातचे अशे फुगत घातलेले. रातचे फुगत घातले न्हय का बरे तरेन ते फुगोवन रेडी जाता. तुमचे कडेन जर तितलो टायम ना सपोज जाल्यार तुमी सकाळी 2-3 वरां सुद्दां अशें उदकान घालून फुगत घालू शकता, म्हटल्यार फुगोवन घेवं शकता. सो हे पळयात. सो सगळ्यान पयलीं हे बरें धुवन घेवया आनी उकडून घेवया. सो आतां हांगसर हांव न्हय कुकरान म्हणटा तशें काबुली चणे सगळे एड करतले. हे पळयात. तेच्या उपरांत हांगसर हांव उदक एड करतलें. जशे तुमचे काबुली चणे आसा ते अकॉर्डिंग हांगसर तुमी उदक एड करा. हे पळयात. हांगसर उदक हांवें एड केलें. आतां भितर मीठ एड करया. ते उपरांत हांगसर हांव 2 मसाल्याची पानां एड करतलें. सो मातशीशी अशी न्हय हांवें ती कट करून घेतली. तेच्या मागीर हांगसर 2 वेलची घालता हांव. तेच्या उपरांत हांगसर हांव तिखी एड करतलें.
पण हांगसर लास्ट एंड इम्पॉर्टंट म्हटल्यार न्हय अशी हांवें एक पुडी करून घेतलेली आसा. सो हेतून न्हय च्या पावडर आसा, म्हटल्यार इल्लोसो हांव च्या पावडर घालतलें. डायरेक्ट तुमी घालूं शकना. हांगसर हांवें अशे तरेन पुडी करून घेतल्या, कारण न्हय शोलेक मागीर कलर न्हय मातसोसो बरो येता. तेका लागून हांगसर हांवें अशी च्या पावडराची पुडी बांदून घेतलेली आसा, पळोवंक शकता तुमी. ती हांगसर आतां आमकां एड करपाक जाय. ओपन न्हय डायरेक्ट घालूं नाका, नाल्यार सगळो च्या पावडर स्प्रेड जातलो. आमकां स्प्रेड करपाचो ना, फकत कलर येवपाक लागून हो हांवें घातलेलो आसा. जर तुमकां घालपाचो ना जाल्यार स्कीप करूं शकता तुमी. सो ही पुडी जी आसा ती हांव आतां भितर एड करतलें. आतां न्हय सगळें एड केल्लें आसा. सो हांगसर हांव प्रॉपर 4 सिटयो काडून घेतलें. तुमकां जाय तशें तुमी घेवं शकता. हांव हांगसर 4 घेतलें. सो सगळ्यात पयलीं आतां हें उकडून घेवया, आनी हें उकडटा म्हणसर आमी बाकीचें साहित्य आसा तें भाजून घेवया. हांव न्हय इल्लेशें तेल एड करता. तेज्या उपरांत आलें, लसूण पळयात. तेज्या मागीर 2-3 अशे मिरसांगो घेतले हांवें कट करून. हांगसर भाजून घेवपाक जाय. आमचे भाजून रेडी जाले. आतां भितर आमी कांदो एड करुया. सो हांगसर न्हय 2-3 व्हडले हांवें कांदे घेतले कट करून. सायजीन व्हडले अशे 3 कांदे घेतले प्रॉपर. हे पळयात. कांदो न्हय बरो मोव पडसर बरो परतून घेया. हे पळयात. होय बीन आमकां बरो परतून असो भाजून घेवपाक जाय. कांदो आमचो बरे तरेन भाजून रेडी जालो. आतां भितर हांव एड करतलें तें म्हटल्यार टमाट, आनी 3 टमाटां घेतलेलीं आसा, सेम घेतला. सो हे बीन हांगसर आतां एड करा. हे पळया बीन आतां हांगसर भाजून घेया. सेम म्हणटा तशें दोनूय. हे पळया. कांदो आनी टमाट चड यूज करतले आनी सोय जी आसा ती कमी यूज करतले. शोले जे आसा न्हय ते चड अशी सोय घालपाक जायना, मागीर बरें लागना. सो ही आतां बरे तरेन आमी हे करून घेवया, भाजून घेवया. तर आमचे टमाट सुद्दां बरे तरेन रेडी जाल्ले आसा. कांदो आनी टमाट बरे मोव पडलेले आसा. सो आतां भितर आमी सोय एड करुया. सो ही पळयात हांगसर हांवें इल्लीशी सोय घेतलेली आसा, म्हटल्यार न्हय भरपूर कमी घेवपाक जाय सोय. हांगसर हांवें अर्द्या वळेकून सुद्दां कमी सोय घेतलेली आसा. सो जितली सोय कमी घालीत न्हय तितले शोले बरे जातले. फकत कांदो आनी टमाट चड घाला. सो ही आतां सोय भितर आमी एड करुया. ही पळया. आनी हांगसर आतां सोय सुद्दां बरी मिक्स करून घेवंक जाय आमकां. सोय न्हय भाजून घेवपाची हांगसर गरज ना, मातशीशी गरम जाली न्हय काय रेडी जाली. सो हे पळयात. हांगसर आतां हांव मसाले एड करतलें. हळद एड करता, घरगुती गरम मसालो. मसाले तुमच्या अकॉर्डिंग कितले स्पायसी जाय तशें एड करा. तेज्या उपरांत इल्लीशी ओली कोथंबीर हांगसर हांव एड करतलें. आतां हे मिक्स करून घेया बरें. मातशें थंड जालें म्हणटकीर तुमी हे वांटून घेवपाक जाय. सो हे पळयात. ते पळयात हांगसर आमचे न्हय काबुली चणे उकडून रेडी आसा. सो सगळ्यान पयलीं म्हणटा तशें ही जी आमी पोटली घातल्या न्हय च्या पावडराची ती काढून घेवया. ही पळयात. हांगसर न्हय उदक पळया काळें अशें जाला एकाच लागून, कारण आमी च्या पावडर घातलेलो न्हय तेका लागून. आनी काबुली चणे हे पळयात अशे तरेन म्हणटा तशें उकडून घेतलेले आसा. सो आतां फुडलो प्रोसेस करून घेवया आमी. हांगसर आमची मिरसांग अशे तरेन रेडी जाल्ली आसा. आतां भितर हांव एड करतलें तें म्हटल्यार काबुली चणे थोडेशे. 1 वाटी हांवें न्हय काबुली चणे घेतलेले आसा. सो ते भितर आतां एड करा आनी हे बरें आतां न्हय वांटून घे. अशें घातलें न्हय का मिरसांगेक तुमच्या न्हय टेस्ट बरी येता आनी शोलेक सुद्दां टेस्ट मागीर मातशीशी वेगळीच येता. सो हे मिक्स करा आनी बरेंशें आतां वांटून घेया. हांवें न्हय काबुली चणे न्हय एका आयदनान काडून घेतलेले आसा. ज्या आयदनान हांव करपाचें आसा न्हय शोले त्या आयदनान काडून घेतले आनी कलर न्हय खरोच बरो येयला काबुलीक म्हणटा तसो. सो उदक हांवें न्हय हें करूंक ना, उदक तशेंच घेतलेलें आसा, कारण मागीर पातळ करपाक जाय तेका लागून उदक थोडेशें दवरलेलें आसा. आतां हितून न्हय आमी मिरसांग एड करया. ही पळयात हांगसर हांव आतां मिरसांग एड करतलें आनी हें सगळें न्हय बरे तरेन अशें आतां मिक्स करून घेतलें. सो शोलेचें उदक तुमकां जाल्यार तुमी काडून घेवं शकता. हांवें काडून घेवंक ना, कारण मागीर आमी सेपरेटली उदक एड करतातूच न्हय. सो त्या परस
हेच चण्यांचें उदक तितून टेस्ट आनीक बरी येतली ही पळयात. सो हे हांगसर आमी नाही मीठ एड करुया हे पळयात आनी मिक्स करून घेया. सो आतां हांगसर आमकां नाही बरो खतखतो काडून घेवपाक जाय. खतखतो येवपाक स्टार्ट जालो. सो आतां ओली कोथंबीर एड करा ही पळयात. आतां मिक्स करून घेयात. सो शोलेंक आमच्या नाही वास बरो येता सामको टेस्टी असो. सो हांगसर आमचे शोले जे आसा न्हय ते रेडी आसा. सो अशा तरेन खंय रेडी जावन देवळान. सो गायज हांव म्हणटा तशें न्हांवन बीन येयलें फ्रेश जालें आनी हो ड्रेस घातलेलो आसा आनी त्या म्हणसर हांगसर संजय सुद्दां येयलो. हॅप्पी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर. सो म्हटल्यार आतां फटाफट वचून येवया देवळान आनी परत मम्मीन कुकर लायलो आसलो तसो परत कितें तरी करता दिसता. सो रेडी जाता मागीर वचून येवया कितें. सो मातसोसो टायम जालो 12 क्रॉस जाली. सो बेगिना म्हटलें वचून येवया कारण दंपर जाली. आतां तशें पळोवपाक गेल्यार देवळान चड कोण नासतले दंपरचे कोण आसतना. सो पळोवया कशें कितें तें. ओके सो रेडी बीन जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आनी म्हाजे एका सबस्क्रायबरान न्हय आमकां लागून गिफ्ट हाडून दिल्लें आसा तें हांव तुमकां मागीर दाखयता कारण व्हडली अशी ऑर्डर आसली. सो ती पळयात मम्मी कितें तरी करता. हे पळयात गिफ्ट हाडून दाखयता आनी खावपाक दितली गे खातलो. सो गिफ्ट हाडून दिला. हे बी आसा आनीकूय आसा हुडी आसा एक. सो ते मागीर तुमकां दाखयता. मम्मीन तुमकां अजून विश करूंक ना सो मागीर सांगता तिका विश करूंक. सो हे मागीर प्रॉपर तुमकां दाखयता येयल्या उपरांत. सो सगळ्यान पयलीं देवळान मातशी वचून येता की न्हू रे दंपर जाली न्हय. चल सो चला मागीर मेळटा तुमकां. असले वता आले चल वता पयलीं वचून येवया जालें. सो गायज फायनली हांव रेडी जालें. सो वचपाक वयता आतां आमी म्हणटा तशी रोखडी पावतली. चड लांब अशें देवूळ ना तें आनी गणपतीच्या देवळान वचप म्हटल्यार न्हय एक वेगळेंच सूख आसा म्हणटात तशें. सो कसलीय सुरवात करतना हांगसून चडशी हांव जाल्यार करता. सो चला कडक अशें वत आसना कितलें सामकें भयंकर. हय हेल्मेट दवर. सो कडक अशें वत आसा सामकें भयंकर सामकें. आनी हो एक ड्रेस गावलो घातलो हांवें. सो पळोवया म्हाजी हेअरस्टायल कशी आसा कमेंट करून सांगात. म्हाजे एक फ्रेंड म्हाका म्हणटाले सुप्रिया तूं सदांच एकूच हेअरस्टायल दवरता व्हिडिओन मातशी चेंज कर म्हणून. सो हे पळयात. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें जाता जाणा कितें तरी बोवाळ चालू आसा हेंचो. सो कितें म्हणटा तशें एक कितें जाता जाणा सपोज हांवें रब्बर बीन घातलो न्हय केंसां जाल्यार तो आपुणूच केंस म्हाजे सिल्की सामके सुळसुळोन न्हय सकयल येता. इवन क्लिप सुद्दां लायला आतां हांवें बट तें ना हे पळयात क्लिप लायला. सो तें सुद्दां न्हय तशेंच जाता मागीर तें रावना सामकें. हे पळयात दिसता आसतलें तुमकां. सो हो प्रॉब्लम आसा म्हाज्या केंसांचो. ताका लागून म्हाजी न्हय हेअरस्टायल कसलीय केली तरी न्हय ती विचित्र ताका खबर आसा तो आसता थंय विचित्रच जाता मागीर ती. सो या न्हू चल वचून येवया फटाफट न्हू रे. म्हाजी हेअरस्टायल म्हटल्यार विचित्रच जाता न्हू मागीर ती कसलीय कर. तरी आतां मातशी चेंज केल्या हांवें. चला वचून येवया. वत हा ना रे आनी रातचें थंड कसलें पडटा न्हू भयंकर. सो गायज फायनली आमी गणपतीच्या देवळान पावली म्हणटा तशी. हे पळयात फाटल्यान देवूळ आसा. सो चड गर्दी ना दिसता. सो फटाफट दर्शन घेवया आनी मागीर भायल्यान तुमकां मागीर देवूळ दाखयता. सगळ्यान पयलीं मेन म्हटल्यार दर्शन घेता प्रॉपर आनी मागीर उलयता. ओके
दर्शन बरें जालें. मन प्रसन्न जालें. हय 5 फेरे काडटात. द्रोण घे. आमचें न्हय दर्शन बीन बऱ्या तरेन जालें आनी सद्या आमी देवळान बसल्या मातसो वगत बसया म्हटलें. सो बरें दिसता ना इतलें बरें दिसता ना. सो मातसो वगत बसतली आनी तेच्या मागीर वयतली. सो हांगसर प्रसाद बीन घेतलो आमी रोण म्हणटात तशें. सो थोडोसो खाल्लो. आतां बाकीचो घरा घेवन वयतली मम्मी. आनी हें जें देवूळ आसा न्हय तें आमकां लागींच आसा. चड टायम लागना. 1-15 मिनटां खूब जालीं हांगसर येवपाक. सो अशें आसा. सो चला मातसो वगत बसता आनी मागीर मेळटा. सो गायज फायनली म्हणटा तशें बऱ्या तरेन म्हजो न्यू इयर जाल्लो आसा. म्हणटा तशें दर्शन बी बरें जालें. आतां खंय तरी फायनली न्यू इयर स्टार्ट जालो म्हाजो. सो चला दर्शन जालें. आतां भायल्यान तुमकां न्हय एकदां देवूळ दाखयता आनी मागीर वचपाक वयता आमी. खूब बरें देवूळ आसा. नवीनूच जालें आमच्या हांगसर आनी खूब जाणां न्हय पयलीं रेडये वयतालीं बट आतां हें देवूळ जाल्ल्याक न्हय चडशीं लोकां हांगसर येता. दाखयता तुमकां. हें पळयात बरें आसा सामकें. सो हांगसर ही पळयात तुळो आसा बरी मोठी. घातलें भितर. सो गायज चला आतां आमी वचपाक वयता म्हणटा तशी घरा कडेन. बरे तरेन दर्शन जालें न्हू रे. खूब बरें दर्शन जालें. मेन म्हटल्यार गर्दी ना कांय ना. बरे तरेन बसूंक गावली. बरें दर्शन जालें सामकें. सो आतां आमी घरा कडेन वयता. न्यू इयराची सुरवात जाली गणपतीच्या देवळानसून. चडशें तुमी म्हाज्या तोंडान आयकलां आसतलें पिरणा. सो पिरणा रावले आमी. म्हटल्यार मम्मीन थोडेशें कितें हाडूंक सांगलेलें तें म्हटलें घेवन या. मम्मीन तें हाडूंक सांगलें कितें तरी. आनी हांवें घेतलें सर एप्पी आनी तेणी कोक घेतलें. सो मातशी चिल जातली आनी वयतली. तिणी घेतली पेप्सी. सो एक्चुली कालूय वॅज आमी आयजूय वॅज. काल तुमी कितें नॉन वॅज केल्लें. आमी वॅजूच आसली का नॉन वॅज आमी वॅज. बरें बरें एकलें खाल्लें. तिसरें आहलें. सो थोडेशे चिप्स बीन घेतले हांवें. ते रेगुलर न्हू सदाचेर व्हरोकूच जाय कितें तरी. सो चपट चला. सो हे पळयात जर कितें आमकां जाय न्हय वा बर्ड्स बरें दिसता पळय. हे पळयात गेले दाखयता आमकां. ते पळयात गेले. सो जर कितें जाय न्हय आमकां जाल्यार हांगसर येवचें पडटा. इतकें लांब म्हणटात तशी पळयात. सो पिरणा चल या रे. चल या ना. एप्पी रे म्हाजी. हो नुस्तें बीन हांगसरूच आमकां मेळटा. दारान येता एक्चुली बट चडशें हांगाच व्हरोंक येवचें पडटा. हांगसर जी शॉपां आसा थंय हांगसर येवचें पडटा. सो कांयच आमी घरा कडेन पावली बीन आनी टायम सांगपाक गेल्यार प्रॉपर 2 चल्ली आसा. आनी हांगसर बसल्या मम्मी हॅप्पी न्यू इयर बी काय ना. हॅपी न्यू इयर. पदरच्यान एक्चुली बिजी आसली ती. सो आतां करता हॅपी न्यू इयर. आतां विश केलें तुमकां आनी सद्या ती टी व्ही पळयता. सो आमी चिंतलें की कालचो व्हिडियो जो आसा न्हय कालचो ब्लॉग जो आसा न्हय तो आतां टी व्हीचेर लायतली आनी तिगाय बसून पळयतली म्हणून. कारण कालचो ब्लॉग खरोच बरो आसलो. मातसो इमोशनल आसलो आनी बरो आसलो म्हणटात तसो. सो ती काय म्हटलें दाखयता. तिजो सिरियल चालू आसा आनी सजय म्हटलें आतां कनेक्ट कर टी व्ही. सो जेवता पळोवंक गावतलें. आनी टायम सांगपाक गेल्यार न्हय ही पळय 2 जाल्ली आसा प्रॉपर सामकी. सो चला तर कपडे बीन चेंज करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ऑडियन्स हांगसर व्हिडियो पळयता घरांतल्या घरानूच. कालचो ब्लॉग चालू आसा हांगसर. ही पळय दोगांय पळयतात. व्हिडियो पळोवन सगळे पयलींचे मेमरीज न्हय ताजे जाता सामके.
व्हिडिओ स्टार्ट केला तो म्हटले गणपती रेडी हांगसून फर्स्ट व्हिडिओ म्हाजो येयल्लो सो तशेंच फुल जर्नी आशिर्वाद दिवपाक हांव परत नाल्यार गेलें. मुद्दाम पळयत जाता सगळे बरे जावनी म्हणून आणि मम्मीन केला पुलाव न्यू इयराक न्हय पुलाव आनी शोले आसा आमगेर आयज सिंपल जेवण आनी अशें तोंडाक बीन कांय करूंक ना हरशीं आमकां तोंडाक जायत पडटा मातशें तरी इल्लें सो बट आयज कांय करूंक ना आसूं म्हणपा लागली सो सद्दां बेजार येता न्हय करपाक तेका लागून आनी पुलाव करपाचें कारण म्हटल्यार न्हय भाजी आसली थोडीशी भाजी हाडलेली आसली सो ती वेस्ट जातली न्हय तेका लागून मम्मी म्हणपाक लागली पुलाव तरी करया तेका लागून पुलाव केला आयज आनी शोले अशेंच केले हरशीं म्हणून रोस करूंकूच जाय तेका लागून मम्मीन शोले केले न्हय बरो लायट असो पुलाव केला बरो दिसता लायट खावपाक बरो सामको दिसता बरं का खावपाक बरो आणि त्याच्या मागीर हांगसर शोले आसा त्याचे सो गरमागरम शोले आसा एकदम वाफ येता पळय गरम सो अशें करून आसा सो हांगसर मम्मीन केला पुलाव हांवें केले शोले हांगसर आमचो एक व्हिडिओ पोवन जालो आतां सेकंड व्हिडिओ चालू आहा आय थिंक सो वॉटरफॉलार गेल्ली नाही तो व्हिडिओ चालू आहा दिसता हें मॅच हय मरे तोच मरे तो फाटोफाट सद्या व्हिडिओ चालू आहेत आमचे हो आंबोलीचो न्हू आंबोलीचो ब्लॉग चालू आहा आंबोली गेल्लो तो महादेवगड गेल्ली तो व्हिडिओ चालू आसा कितें गे मम्मी सांगता टी घेतली म्हणून ब्लॉग्स तरी आमकां पळोवपाक गावले नाल्यार आमकां पळोवंक गावनासले सो अशें तरेन आनी चला तर कांयच आयचो व्हिडिओ नाही हांगसरूच एंड करता म्हाका थोड्यांनी सजेशन दिल्लें की हें मातशें कवर कर म्हणून कारण शूर एक दिसता म्हणून सो म्हाज्या तरेन DIY करून हांवें हांगसर हे म्हणटा तशें हें केल्लें आसा कितें म्हणटा तशें जुगाड करून हायड केल्लें आसा हें पळयात सो कशें दिसता कमेंट करून सांगा मातशें हायड केलें हांवें प्रॉपर मागीर करतलें सो गायज चला तर हायचो व्हिडिओ आवडलो असो तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या म्हणटा देव बरें करून आणि जर माझ्या चॅनलाचेर कोण नवीन आसत जाल्यार सबस्क्राईब करूंक विसरू नका म्हणजे 2026 आमी आनी एक जर्नी हे करया आणि ही जर्नी कशी कितें आसतली ती पळोवया सो परत एकदा तुमकां हॅप्पी न्यू इयर सगळ्यांक सो बरे तरेन एन्जॉय करा 2026 तितले सेफ्टी बीन दवरा गाडयो बीन चलयतना सेफ चलया सद्या तर 4-5 दीस तरी कारण 4-5 दीस मातशें हे आसता गाडयांचे बीन सो तेका लागून आनी बरें एन्जॉय करा सो ह्या वर्सा मात हे करा की कोणाक वायट शब्द दिवपाचो ना म्हणून अशें सो जाता इतले ब्लेसिंग्स घेवया आमी सगळ्यां कडसून सो चला तर बाय बाय